Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. कला राखण मांडान कला अकादमीत जाल्ल्या तांत्रिक बिगाडाचो खर निषेध केला. तशेंच मंत्र्याकडल्यान जाल्ल्या आरोपांक कलात्मक जाप म्हण सुपारी आंदोलन करतले म्हण घोषणा केल्या. ज्यो घटना आता दोन घडल्यो त्याचो आम्ही कला राखण मांड म्हणून तीव्र निषेध करता आणि तितून कलाकारांचो म्हणजे सुरवातीच्यान पयलीं आमचो अपमान तो करतालोच. आम्ही सगळे जाण उगीच अखंड तांडव करता अशें सांगपाचो प्रयत्न तो आमचो जो सांस्कृतीक मंत्री आसा तो करतालो. आणि आता तेजो इतलो हे वाडली की ताणें शरद पंक्षे सारख्या मनशाकूय सांगले की तो सुपारी घेवन हांगा येयला म्हणून. ही सुपारीची भाशा जेन्ना तेन्ना उलयली न्ही तेन्ना आता जे कलाकार सुद्दां अजून सुशेगाद आसले पळय ते आता जागे जाल्ले आसा. म्हाका दिसता आता वेळ येयल्ली आसा की कला राखण मांड म्हणून सुद्दां आमी सांस्कृतीक मंत्र्याला आता देवपाची गरज आसा. त्या प्रमाणे त्यांच्या वरिश्ठांक हांवें सांगलां हेका आवरा म्हणून. म्हाज्या तर्फे हांवें मॅसेज ती धाडलेली आसा की हेका आतां खंय तरी आवरा, हे देमायज जावपाक लागला. हो आरोप कोणाचेर एक शरद पंक्षेचेर न्ही, गोंयच्या सगळ्या आर्टिस्टांचेर हो आरोप आसा. आमचेर केला, तुमचेर केला, प्रेक्षकांचेर केला. आणि ह्या गजाली खातीर ह्याच कला अकादमीच्या हांगा गेटी मुखार आमी एक फावट आंदोलन केल्लें. आमी कलाकार आमी कलात्मक रितीन आंदोलन करता. आज परत वेळ आयल्या कलात्मक रितीन ह्या सरकाराक जाप दिवपाची आणि ती बी ज्या लोकांनी हे आंदोलन आपल्या हातान घेतलां त्या लोकांच्या साक्षीन करपाचें आणि ते आंदोलन सरकाराक कलात्मक रितीन जाप दिवनूच करतले. ज्या आंदोलनाक आमी नांव दवरलां सुपारी आंदोलन. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.